फाटले 8-10 दीस डेली वर्तमानपत्रांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचें नांव येता. म्हाका खरेंच जाणा जावपाक येयना. अशें दिसता की कोणी वाचलेल्या मडगांव पुलीस स्टेशनाचे 20-25 केसी जाल्या डेंगूच्यो आनी कोण कांय एक्शन करना काय कोण लक्ष दिना बी अशें. म्हणून हांवें आज कलेक्टराक आनी DYSPक बी सांगिल्लें. इनफॅक्ट SPक सांगिल्लें. SP खंय तरी वास्को गेला. तांकां म्हणलें पळोवया तुमचें कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार सांगा आनी रिजॉल्व करया. पूण तें जावपाक जायना. आतां हेल्थ ऑफिसर म्हणटा की ताणें फूल सगळें फॉगिंग केलां. ही एरिया केल्या, लॉयलाची केल्या, हो फूल हें केलां. ताची टीम पणजेच्यान आयिल्ली तांचे कडल्यान ताणें सगळें करून घेतलां. आनी ह्यो जाल्ले म्हणटा टोटल 5 केसी मरे. टोटल 5 केसी मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जाल्या. पूण तातूंत भितर कशें आसता तांचे पुलीस रातचे ड्युटेक वता. तांचे पुलीस दुसरे कडल्यान येता. ते फक्त मडगांव पुलीस स्टेशना वेलेच जाले अशें ठोसपणे सांगपाक शकना. अशें म्हाका दिसता तेय म्हणटा की ड्युटेक आसता न्ही ते खंय खंय आसता. रातपाळेक आसले खंय कोणी जळार चावले. डेंगू म्हणटा तो बेजिकली बिकॉज ऑफ मस्किटो न्ही. किंवा ते ज्या गांवांतल्यान येता किंवा घरच्यान येता थंय कितें तापलें जाल्यार ते तूं स्पेसिफिकली पुलीस स्टेशना वेल्यानच जालें अशें म्हणपाक शकना. पूण तरी आसतना प्रिकॉशन घेवप हें आमचें कर्तव्य. म्हणून प्रिकॉशन घेवपाक सांगलें आनी सगळें हें केलां ताणें. फॉगिंग केलां. कितें कितें मारपाक जाय तें मारलां. लिपेज केल्या. फाल्यां ताका लागला म्युन्सिपालिटीची एक टीम घालून ते ग्रास कटींग कितें आसा तें सगळें कर आनी फूल लिप कर. ह्यो व्हेहिकल सांगा त्योय बी कशे पद्दतीन डिस्पोज ऑफ जाता तेंय हांव उलयतां फाल्यां. आनी तेय जाता जाल्यार जाता इतले बेगीन डिस्पोज करपाचो प्रयत्न करता. बिल्डिंगेचे तांकां सांगलां सद्या रेक्टिफाय करून घे. इनफॅक्ट हांवें असेंब्लीक डिमांडूय केल्लो तेन्ना की बिल्डींग खूब ओल्ड जाल्या. इट रिक्वायर्स टोटल रिवॅम्प. ते एग्री जाल्लो चीफ मिनिस्टर. त्या प्रमाणे ऑलरेडी तांचो प्लॅन बीन चालू आहा. तें कशें करपाचें एक स्टेप बाय स्टेप करपाचें तें चालू केलां. शिफ्टिंग बी कितें करतले सर? ना ना एक घेवन करतले ते. फूल शिफ्टिंग करपाची गरज हय मरे. फूल शिफ्टिंग करपाची गरज ना. स्टेज वायज करपाक पुलीस स्टेशनार आयिल्ले MLA सरान आमकां आपयल्या म्हणून ताणें ते एक आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें हांगा. आनी तें कित्याक लागून जालां आमी हांगा पुलीस स्टेशनार 2 वीक फाटीं केसीस मेळिल्ल्यो म्हणून आमी हांगा इन्स्पेक्शन बी केल्लें. आनी इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमकां थोड्यो ह्यो व्हेहिकल्स दिशिल्ल्यो ह्यो सीज्ड व्हेहिकल्स तशें थोडी बॅरल्स अशें आशिल्ले. सो ते मातशें साफ करा म्हणून आमी तांकां लेटर केल्लें पुलिसांक. सो आयज सर बी आयला आनी सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां कशे तरेन ताणें ते एक्शन घेवपाक शकता कितें तें. सो दॅट यू नो ते हे जे पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्स आसता मॉस्किटोचे ते ना जावपाक ते काडपा लागून. सो ते पोटेन्शियल ब्रिडींग सोर्सीस उरले मॉस्किटोसाचे जाल्यार स्टील चान्सीस उरता फुडाराक आनी केसी जावपाक वो मॉस्किटो उडून दुसरे कडेन वचपाक. ते एकदां केसी जाले म्हणटकच लायक तो वाऱ्यान आसता तो आनी ब्रिडींग जावन ते आनी जावन स्प्रेड जायना जावपाक हें एक्शन मातशें घेतल्यार बरें बेगीन. आनी पुलिसांनी सांगलां की ते रोखडे हें एक्शन घेतले आनी क्लियर करतले म्हणून तेंचे तरेन तेंचे उपाय अशें ताणें सांगल्या सरान तांकां डायरेक्शन्स दिलां. सो आमी येवन मागीर पळयतले कशें आहा कितें तें आनी कोऑर्डिनेशन आमी पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन करतले. आनी एक क्लियर करपाचें आशिल्लें म्हाका म्हणटा ते 2 वीक फाटीं तो न्यूज आयलो की पुलिसांक 5 जाणां जाल्या म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां तरी हेल्थाक कांय रिकॉर्ड येवना की कांय केसी जाल्या म्हणून कांय मेळ्ळें ना डेंग्यूचो. इतलेंच तेजे उपरांत आनी तुमी हे एरियेक आनी खंय फॉगिंग बिगींग फॉगिंग आमचें हांगाय चालू आसा. अशे सायडीन पळय एक लॉयला स्कूल आहा थंयूय केल्लें आसा आमी. आनी हे ज्यो वस्तू सांगले आमी पळय ते ड्रम आनी हे तितून आमी मिनरल ऑयल घातलें आसा. बाकीचे एंटी लार्वल मेजर वखद मारले आसा. हें सगळें आमगे हेल्थ डिपार्टमेंट करता. ओन्ली थिंग कितें जाता हेल्थ डिपार्टमेंट उपाय घेता पूण ते चड वेळ तेजो इफेक्ट उरना. ते मेन सोल्युशन म्हणटा ते ब्रिडींग सोर्सीस ते काडपाचे आसता. नाजाल्यार ते रिकर जावपाक शकता इशू. ताका लागून सो आमचें मेन फोकस कितें आसता लोकांक मेसेज अशी की ब्रिडींग सोर्स उदक स्टॅग्नेशन जावपाक दिनाका इतलेंच. दोतोर सावथ गोवा खंय तरी ऑगस्टाचे टील 10 तारीख पर्यंत 72 केसीस मेळ्ळ्यो. तो हो न्यूज पेपरांचेर आनी न्यूजार आयल्या उपरांत म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लायिल्लें आमच्या हेडक्वॉर्टर्सान. सो हांवें तांकां क्लॅरिफिकेशन दिल्लें आसा सेयींग दॅट सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान जो MS आमचो आसा डॉक्टर बोरकर तो MS ऑफ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा दे केटर टू द होल सावथ गोवा कुशावती म्हणजे डिस्ट्रिक्टान काणकोणचे जावं सांगयेचे सगळे वाठारांतले ते हितून ते लोक येता. सो एक एकदां ते पेरिफेरल हॉस्पिटल थंयसर रिफर करता आनी ताका मेळटा.
जेन्ना ताणें म्हणिल्लें 71 केस जाल्या म्हणटा पळय ह्यो होल सावथ गोवा आनी कुशावतीच्यो. सो क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवचें पडलें की 71 केसीस आर नॉट ऑफ मारगांव ज्युरिस्डिक्शन. मारगांवचे न्ही ते सावथ गोवा आनी कुशावती तालुकाचे. स्टील इट इज हाय नंबर ना. सी कितें जाता आतां हें जें पावसाळें जें आसता एवरी मान्सून इज अ पीक सिजन फॉर ट्रान्समिशन ऑफ डेंग्यू. कितें जाता पावस पडटा उदक भरता मागीर वत येता आनी तें ब्रिडींग जाता मॉस्किटोसांचें. सो पावसान चड ब्रिडींग जाता. आतां समज फ्लश आवट जाल्लो तसो भरपूर घोग्यांनी पावस पडिल्लो जाल्यार हांगा ब्रिडींग उरचें नासलें तें धुवन वयता आसलें. सो ह्या वर्साक पावस कितें जाला पावस पडटा थोडो वेळ आनी वत येता 3/4 ऑफ द टायम आख्या दिसा वत येता. सो हो आतां रीच ब्रिडींग ग्रावंड जाला जळारांचो. ताका लागून ते जळारांचें ट्रान्समिशन वाडलां आनी एवरी इयर पावसानूच एक्चुअली डेंग्यू वाडटातूच. बट आय एक्सेप्ट दॅट ह्या वर्सा कम्पेर्ड टू अदर मान्सून दीस इयर इट इज लिटल हायर. तें मात आसा. येस थँक्यू सर. पुलीस स्टेशन आणि सराउंडिंग एरिया हा ते क्लीन करपाक ते फाल्यां क्लीन करतले. ते म्युन्सिपालिटी क्लीन करता. म्युन्सिपालिटी क्लीन करता. आणि ते गाडयो बिडयो तुमकां सांगला सर गाडयो शिफ्ट करतले टेम्पररी आतां सनसड्यार. संसदार करतले. कितें गाडयोचो ब्रिडींग ग्रावंड जाल्लो आहा. ओके थँक्यू. promised that he will propose a new police station and new headquarters. आणि आता जे परिस्थितीन हेडक्वॉर्टर्स आसा ही वॉन्ट्स टू रिनोवेट इट. आणि तुमकांय ताणें ब्रिफींग केल्याच तुम्ही सगळे जाणा कितें खंयचे स्पॉट्स ताणें विजीट करून आनी कितें तुमकां ताणें सांगलें प्रॉमीस केलें तें वीच वील बी हॅपनिंग. आतां एकूच कितें आतां वी आर स्टार्टींग द वर्क ना. आतां थोडे गाडयो आसा वी आर गेटींग अ प्लेस फ्रॉम द कलेक्टर सर. ताणें सांगलें की आपले थोडे गाडयो आसा आय विल गिव अलॉट अ प्लेस आनी तुमी ते गाडयो काडून शिफ्ट करा टू अवॉइड एंड सी ते डेंगू एपिडेमीक कितें जालें आनी कितें वॉट एवर इज हॅपन टू स्टॉप इट टू कर्टेल दॅट. हेल्थ ऑफिसरूय आशिल्ले आनी बाकीचे रिस्पॉन्सिबल डेप्युटी कलेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स वेर प्रेझेंट. And moreover, plan being maglia, he has spoken to the chief architect and to decide on what best plan could be made in the city, not only for the police headquarters, also for the welfare of the people. A conference room and all where everybody can be. Also a press room could be made also. That is also what he has suggested. So hoping that everything goes fine. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.